राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. शुक्रार रातीकडेन वाळपय पोस्ट ऑफिसात चोरी जाली. चोर फाटल्या जनेलाचे ग्रिल कापून पोस्ट ऑफिसा भितर रिगले आनी तिजोरी फोडून सुमार लाखांनी रुपयाचेर तशेंच हेर वस्तूंचेर हात साफ केलो. ह्या वाठारात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाशिल्ल्यान पुलिसांक चोरांचो सोद घेवपाक चड कठीण जाला. मजगती फॉरेन्सिक लॅब आनी डॉग स्क्वॉड घडणूक थळार पाविल्ल्यान तपास सुरू जाला. पिरणा खून प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन गुरुदत्त लवंदे या तरणाट्याक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कपिल चौधरी हो युपीचो तरणाटो कांय दिसा पयलीं गोंयांत आयिल्लो. कानोळेच्या गुरुदत्त लवंदे हाचे कडल्यान ताणें 30 ऑक्टोबराक कार रेंटाक घेतिल्ली. खोटे ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखोवन कपिलान ही कार भाड्याक घेतिल्ली. कार घेवन कपिल बांदा महाराष्ट्राच्या दिकेन गेल्लो. गुरुदत्तान आपली कार ट्रॅक करून कपिलाक कणकवली मेळोवन घेतलो. कारी सयत गुरुदत्तान कपिलाक थिये हाडलो. थंय तांचे मदीं झगडी जाली. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या सध्या पोट वेंचणुके खातीर फुडारी बाशिंग बांदून तयार आसात. हे पोट वेंचणुकेत कोण वेंचून येतलो अशी लोकां मदीं चर्चा रंगल्या. हे फाटभुंयेर भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो काय म्हणून मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता हे विशींचो निर्णय पार्टी घेतले खंय. गोंयांत घराघरांनी तुळशी लग्नाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. आयतारा तुळशीचें लग्न आशिल्ल्यान लग्नाक लागपी आवाळे, चिंच, ऊस, फुलां तशेंच हेर सामानान बाजार भरिल्लो दिसून येता. मात सेगीत पडपी पावसाक लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. पूण तरी आसतना तुळशीच्या लग्नाचें सामान खरेदी करपाक लोकांची बाजारात गर्दी दिसून येता. शेनवारा आंध्र प्रदेशातल्या श्रीकाकुलम जिल्ह्यातल्या कासीबुग्गा हांगच्या वेंकटेश्वर स्वामी देवळात एक धक्कोदायक घडणूक घडली. हजारांनी भाविकांनी कार्तिकी एकादस मनोवपाक व्हड संख्येन देवळात गर्दी केली. याच वेळार खेटाखेटीत उण्यात उणे 10 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार जायते जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण बाणावलेच्यान लढयतलो म्हणून केशीचो सरपंच डिक्सन वाजान सांगले. बाणावले फाटल्या 5 वर्सात कसलीच कामां जावना. वाडटे गुळे वखदांचे वेव्हार आनी शिंदळकी वेवसायाक लागून कोलवेची परिस्थिती आता कळंगुटे भशेन जावपाक लागल्या. ही परिस्थिती आमकां बदलपाक जाय अशें डिक्सन वाजाचे म्हणणे. म्हापसा पालिका मार्केटाची सध्या वायट अवतिकाय जाल्या. मार्केटाचे जाल्ले अवतिकाये खातीर संबंधित अधिकाऱ्याचेर म्हापशेच्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन खर टिका केल्या. मार्केटात नितळसाण आनी ताची देखरेख करपाक आमदार तशेंच पालिका अपयशी थारल्यात असो आरोपूय काँग्रेसीन केला. मार्केटात सगळी मेळून 175 दुकानां आसात, पूण दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार योग्य पार्किंग ना. गरजेच्या सुविधांचो उणाव आसा अशें काँग्रेसीचे म्हणणे. येता त्या डिसेंबर म्हयन्या मेरेन लुकसाण पिडेस्त शेतकारांक आधार निधी मेळटलो अशें उतर आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिलां. आतां पावस लेगीत बंद जालो जाल्यार भात पीक मेळपाची अजिबात आशा ना अशी खंत लेगीत तांणी उक्तायली. पावसाच्या सावाराक लागून दिवचलच्या भोवतेक सगळ्या वाठारांतलीं शेतां उदका पोंदा गेल्यात. भात पीक कुसून हातातोंडाकडेन आयिल्ले गोटे मातये भरवण जाल्ले आसात. देखून शेतकार कपलाचेर हात मारून रडटात. फाटल्या कांय दिसांच्यान धबधबो वाठारांत भर लोकवस्तीत बिबट्याचो वावर आसा. रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक लेगीत पडला. ह्या बिबट्यान वाठारांत पाळीव सुण्यांक खाल्ल्यात. हे विशींचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. तुळशी लग्नाच्या वेळार पावसान सावार घाल्ल्यान भाविकांचेर आकांत आयला. सेगीत पडपी पावसाक लागून तुळशी रंगोवप आनी लग्नाची हेर तयारी करपाक अडचण निर्माण जाल्ली आसा. दुसरे वटेन तुळशीच्या लग्ना निमतान दिवचलचो बाजार फुलला, मात बाजाराचेर लेगीत परिणाम जाला.
से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा। हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट। अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877। तमिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यात झालेल्या भिरांकूळ अपघातात 3 कामगारांक दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लॉरी ट्रक उमथिल्ल्यान लॉरीत आशिल्ल्या 3 कामगारांक जाग्यारूच मरण आयले। लॉरी ट्रक चलोवपी बरोच वेगांत आशिल्ल्यान ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो तोल गेलो, देखून हो अपघात घडलो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिसान दीस घडपी अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचेच नाव घेना। राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यात SUV कार आणि स्कूल व्हॅनीचो समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो। ह्या अपघातांत 2 विद्यार्थ्यांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार हेर कांय जाणांक दुखापत जाल्या। SUV कार चालक खंय बरोच वेगान गाडी चलयतालो, देखून ताचो कारीवेलो तोल गेल्ल्यान हो अपघात घडलो। फुडलो तपास सुरू आसा। गुळेवखदा विरोधी पंगडान मुंबई विमानतळाचेर धाड घालून 27 करोडाचो 4.7 किल कोकेन जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोलंबो सावन आयिल्ल्या बायल प्रवाशी कडेन ही गुळेवखदा सापडली। लगेजीची तपासणी करता आसतना ही घडणूक घडली। ही गुळेवखदा खंय तिणे कॉफी पॅकेटांनी घालून हाडिल्ली। गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरू आसा। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। सांखळे बाजारांत भरपी उदक पंपांतल्यान भायर उडोवपाक सुरवात केल्ली आसा। पावसाच्या सावाराक लागून दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या न्हंयांची पातळी वाडिल्ली आसा। दुसरे वटेन पावसाचो सावार चालूच उरलो जाल्यार भर नोव्हेंबर म्हयन्यांत हुंवार येवपाची भिरांत आसा।
पावसाच्या सावाराक लागून दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या न्हंयांची पातळी वाडिल्ली आसा. दुसरे वटेन पावसाचो सावार चालूच उरलो जाल्यार भर नोव्हेंबर म्हयन्यांत हुंवारूय येवपाची भिरांत उप्रासल्या. भात पीक तर व्हांवन गेला. शेनवारा सकाळच्या 10 वरां मेरेन परिस्थिती नियंत्रणात आशिल्ली. पंदरा दिसां भितर रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां पुरयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. मात 15 दीस जावन गेले तरी लेगीत पारसे ते तुये रस्त्याचेर पडिल्ली फोंडकुलां अजून तशीच आसा असो आरोप मांद्रेच्या आम आदमी पक्षान केला. भाजपा सरकार गोंयकारांचे प्रस्न सुटावे करपाक अपयशी थारला अशें आम आदमी पक्षाच्या वांगड्यांचें म्हणणें. शुक्रार राती आसगांव जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एक स्विफ्ट कार खंय चुकीच्या दिकेन आयली आनी दुचाकीक नेटान धपको दिलो. इतलेंच न्हय तर ही कार दुचाकीक कांय अंतराचेर वोडीत घेवन गेली. दुचाकी चालकाक उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. तेलंगणाच्या जोगुलंबा गढवाल जिल्ह्यात एका हॉस्टेलांतल्या सुमार 50 विद्यार्थ्यांक अन्नांतल्यान जाल्ल्या विषबाधाक लागून हॉस्पिटलांत भरती करची पडली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या विद्यार्थ्यांक रातचें जेवण जेवल्या उपरांत पोटांत धवळपाक लागले. रोखडेच तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केली. हातूंतल्या 32 जाणांक डिस्चार्ज दिल्लो आसा. हेरांची भलायकी सद्या स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. आता 1 नोव्हेंबर सावन आधार कार्डा विशीं नवे नेम लागू जातले. UIDAI लागू केल्या नेमा प्रमाण आता आधार कार्डात कितेंय बदल करपाचे आसत जाल्यार स्वता वचून बदल करपाची गरज ना. जाल्यार ऑनलायन पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान हे बदल करूं येतात. नाव, पत्तो आनी मोबायल नंबराचे बदल आता माय आधार पोर्टलाचेर करूं येता. तशेंच फीचे बदल केल्यात. पॅन कार्ड आधार कार्डाक मात लिंक करप सक्तीचें केलां.
फसवणूक करून पैसे लुटपाच्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मुंबईच्या सायबर पुलिसांनी जागृताय मोहीम राबयल्या। हालीसराक कसलीय फटीची आश्वासनां दिवन पैसे लुटतात। चड करून जाणटे लोक हाका बळी पडटात। मागले उपरांत रोखडीच आपल्या बँकेचे डिटेल्स दितात आणि उपरांत तांची फसवणूक जाता। देखून आपले खासगी डिटेल्स परक्याक दिवप टाळचें आनी सादूर रावचें अशें आवाहन पुलीस करीत आसात। धारबांदोळ पंचायत वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक मोठ्या प्रमाणात कोयर उडयतात। हाका लागून वाठारांत घाणवास मारिल्ल्यान रस्त्यार वचपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा। संबंधीत पंचायतीन हाची दखल घेवन कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कोलवा वाठारांतल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकी चवथिकाय जाल्ली आसा। सरकारान लाखांनी खर्च करून हे पार्क उबारिल्ले, मात वेळार ह्या पार्काची दुरुस्ती जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून थळाव्या पंचायतीन आनी संबंधीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तामिळनाडूत वाडपी डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडिल्ल्यान तामिळनाडू सरकारान सुरक्षेच्या दिश्टीन जतनाय घेतल्या। डेंग्यूचे दुयेंती वाडिल्ल्यान जायते जाणांक मरण लेगीत आयिल्लें। तामिळनाडूत डेंग्यू आनी मलेरियाचोय चड केसी सांपडिल्ल्यो आसा। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। डेंग्यू आनीक पसरचो न्हय म्हणून तामिळनाडू सरकारान फावो ती जतनाय घेतल्या। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या। चड करून 20 वा 30 वर्सां पिराये मदीं हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता।
हाचे फाटले कारण म्हळ्यार दिसपट्टे सोरो पिवप तशेंच सिगार उडप। हे सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता। Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra, commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9323-286877. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात